नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां बरी सांज आवडयता. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कर्नाटका एटिट्यूड भाजपाक गोंयांत पडटलो म्हारग. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायची भाजपाक शिटकावणी. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचो स्वयंपूर्ण गोंया खातीर जातलो लाव. एकलव्य स्कुलाचोय आसा प्रस्ताव, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. येरादारीची कोयणी सुटावी करपा खातीर रो फेरीचो प्रायोगीक तत्वार करतले उपेग, सांगता 6 फेरी बोटींची दिल्या ऑर्डर. शाश्वत उद्दिष्ट हे फकत राजकीय फुडाऱ्यांचे काम न्हय, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल. पुराय देशांतले सिकल सेल एनेमियाचे संकश्ट 2027 मेरेन मुळा पासत हुमटून उडोवपाची केंद्र सरकाराची मोख. अर्थसंकल्पात केल्या खासा तरतूद. आणि ओशेल शिवोले क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिवसाच्या निमतान जालो दिवजोत्सव. शिवोलकारा सयत शेजारच्या वाठारांतल्या लोकांनी लायली व्हडा प्रमाणात हाजेरी. आणि आता खबरो विस्तारात. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत शिंपणावळी खातीर घुंवडावन गोंयांक पिवपाच्या उदका खातीर लेगीत पादेशेर करपाचें राजकारण सध्या भाजपान केला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला. ऊस रोवपाक उदक घुंवडावन थळाव्या शेतकारांची मतां येता त्या कर्नाटकाच्या विधानसभेत मेळोवपाचें हें कारस्थान अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. केंद्रीय अर्थसंकल्पाक कर्नाटका खातीर 5300 कोटी रुपयांची आर्थीक तरतूद केल्ल्याच्या फाटभुंयेर विजय सरदेसायान हें वक्तव्य केलां. केंद्र तशेंच गोंयांक कांयच पडिल्लें ना असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान केला. फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनान 5300 करोड इरिगेशन आउटले केल्ले आहा कर्नाटका खातीर. अपर भद्रा रिजन म्हणटा थंय एक लोकांक एक फिलींग जाला आनी एक कार्टून फामाद जाला की सेंट्रल गव्हर्मेंटा खातीर मनान कर्नाटका टीक गोवा क्रॉस आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्या खातीर मनान कदेल टीक म्हादय क्रॉस. ताजें म्हाका दिसता हें सगळें दीस इज वॉट इज एन फिलींग दॅट इज कमींग आउट अमंग गोवन पीपल की जें उदक ड्रिंकींग वॉटर म्हणून कर्नाटका मागता म्हादयचें तें एक्चुअली इरिगेशन पर्पजा खातीर आसा. आनीक आमचे उदकाक आमकां पातीशेर करून गोंयकारांक मारप आनी थंय तांणी ऊस रोवप शुगरकेन रोवप हें सरकाराचो फुडलो विचार आहा. कित्याक कर्नाटकांत 28 MP आहा आनी आमचे कडेन एक फराक डबल इंजीन सरकार आहा जो गोंयकारांची एस्पिरेशन्स गोंयकारांक जें कितें जाय हें उलोवंक पुजूं शकना. दिल्लीक आमची गोंयचे बीजेपीक कुत्रोय खायना हें सादें इशू आहा. म्हाका दिसता ऑल दीस फायनान्शियल आउटलेज मेड टू इरिगेशन फॉर कर्नाटका आर फर्दरिंग द कॉज ऑफ Karnataka stealing water from the neighboring areas, including from the Krishna basin, including from the water deficient Madhai basin, and using it for water guzzling crops like sugarcane. I condemn this type of generosity, over generosity, poll eve over generosity. हे इलेक्शनाचे पयलीं ही टॅक्नीक सगळी आहा आनी थंयच्या लोकांक कशे तरी तांची मतां घेवप कर्नाटका जिखप आनी दुसरी जनता गेली तेल लायत अशें हो जो एटिट्यूड बीजेपीन दवरला हो तांकां गोंयांत म्हारग पडटलो हें म्हाका खात्री आहा. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो देशाच्या परजळीत फुडाराक घडोवपी जावन आसा. मात ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गोंयाक लेगीत उदरगतीची क्रांती जातली अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या फाटभुंयेर गोंयांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर नॅशनल हायड्रोजन मिशन गोंयांत हाडटले. गांवगिरो तशेंच शाराची उदरगत करपा खातीर तशेंच हेर म्हत्वाचे प्रकल्प हाडपा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. AI सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हाज्या खातीर पुराय गोंय सरकार केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न करून ते हांगा एस्टाब्लिश करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्किल इंडिया सेंटर जी पुराय देशभर जावपाचें आसा तितूंतले एक स्किल इंडिया सेंटर गोंयांत जावचें हाज्या खातीर पुराय आमी तें एस्टाब्लिश करतलेच.
नॅशनल हायड्रोजन मिशन ऑलरेडी आमी ग्रीन एनर्जी हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक सुरवात केला. त्या खातीर नॅशनल हायड्रोजन मिशन हे गोंयांत एस्टाब्लीश आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर करपाक शकतले. 2 लोकेशन आमी ज्यो 50 टुरिजम सेंटर डेव्हलपमेंट करपाचे आसा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत, तितूंतली 2 लोकेशन्स गोंयांत म्हणजे 2 सिटीज गोंयांत अशा पद्दतीन डेव्हलप करपा खातीर आमी केंद्र सरकारा कडेन मोठ्या प्रमाणात मदत मागतले. प्राकृतीक शेती तुमकां सांगला त्या प्रमाणे ताजी 2 सेंटर दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी डेव्हलप करपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न आसतलो. 2000 कोटी रुपया हे आमच्या नॅशनल हायवे खातीर आमी ऑलरेडी डिमांड केल्ले आनी ते केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां मेळटले हाची खात्री आसा की आमी म्हणजे जसो ज्या पद्दतीन आमी सर्कल रोड कनेक्टिंग फॉर ऑल द बाउंड्रीज म्हणजे पत्रादेवी टू मोले, केरी, दोडामार्ग टू पोळे ह्यो सगळ्यो जॉईन करता आसतना विच इज अ सर्कल रोड म्हणजे इन फ्युचर ज्यो स्टेटीत एंटर जावपी सगळे रोड जे आसा हे एका सर्कलान कनेक्ट जावचे हाज्या खातीर आमी हो स्पेशल डिमांड जो आसा केंद्र सरकारा कडेन मांडलेलो आसा. आमकां जवळपास 500 कोटी रुपया RIDF म्हणजे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट व एडिशनल फंड्स ह्या वर्सा आमी टार्गेट करता. ओके, त्याच बरोबर आमी सिमिलर अमावंट पयलेच फावटी अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट हो फंड केंद्र सरकारात घोषीत केला आणि आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटी खातीर जवळपास 13 म्युनिसिपालिटी खातीर आमचो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हाज्या खातीर ऑलरेडी म्हणजे आमी केंद्र सरकारा कडेन हो डिमांड दवरून ज्या धर्तीचेर स्मार्ट सिटीक आतापर्यंत फक्त फंड दिताले हाज्या फुडें अशा पद्दतीत आमी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या खातीर गोंयांतलें, कारण गोंय हें ल्हान राज्य आसा आणि प्रत्येक धाकटें शहर हे व्हडल्या शहरांत आमकां कन्वर्ट करून थंयसर सगळ्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून दिवपा खातीर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड प्रत्येक म्युनिसिपालिटी खातीर आमी मागतले. उदका मार्गान येरादारीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर खात्यान पावलां उबारल्यात. सद्याक प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रो फेरी हाडपाचो विचार चल्ला. प्रायोगीक तत्वाचेर ह्यो फेरी चलोवन पळयतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. न्हंय येरादारी खात्या कडेन सद्याक फेरयेंचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर खात्यान 6 फेरयेंची ऑर्डर दिल्या. बेगीनूच ह्यो फेरयो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो. फेरीज आमकां एडिशनली आनी 5-6 फेरीज जाय. 2 फेरीज आमी बांदपाक दिल्ले आसा आनी वी वील गेट दुसरे वर्साक आमकां परत बजेटरी एलोकेशन्स मेळटकच वी आर ट्रायंग टू पुट रो फेरीज. सो फार वी हॅव नॉट ऑर्डर्ड एनी रो फेरीज. वी आर एनालायझींग ऑल दी ऑप्शन्स. सो एकाच बरोबर जर रो फेरीन खुबशे व्हेकल्स म्हणजे 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वता, पॅसेंजरय वता आनी इट इज अ स्पिडी म्हणजे डबल इंजीन आनी दोनी वयरच्यान रॅम्प आशिल्ली. सो वी वील मूव एक फावटी रो फेरीज इंट्रोड्यूस जाले न्ही सगळें बरें वील गेट रिजॉर्ट. इट वॉज नॉट लुक्ड अपॉन. ते पयलीं बजेटान भितर आयले ना. नेक्स्ट बजेटान भितर घालतले आमी. द रो फेरी कॉस्ट इज व्हेरी हाय. सो इट इज नॉट दॅट म्हणजे ह्यो फेरीज आसा न्ही आमी रो फेरीज इंट्रोड्यूस केले जर जायत द कॉस्ट गोज व्हेरी हाय. So we will see to that on the experimental basis in the next 6 months time we will have 2 ro ferries and we will see the operations how it moves and then we will see replacing the conventional ferries that those are operating today. So we will see to that how best the economical it is. हातूंतल्यान आमकां एक इकॉनॉमी सापडटलीच कारण ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज जर दिसाक 80 ट्रिपी 40 ट्रिपी मारता जर जाय जाल्यार त्यो फेरीज तुका 60-70 ट्रिपी मारतल्यो बिकॉज दोनी सायडीन तांकां रिवर्स इमिडिएट वतात आनी एका बरोबर एक लॉट बरोबर घेवन वतात. सो एक 3 फेरी कन्वेन्शनल फेरीचो लोड रो फेरी एक फेरी व्हरपाक शकता. दोन हाडपाचे आमचो प्रयत्न आसा. गोंय सारक्या ल्हान राज्यांत कोयराचो प्रश्न उपरासपाक लागला. तशेंच शाश्वत पद्दतीन उर्जा मेळोवपाच्या साधनांक गोंय सरकाराच्यो येवजण्यो आनी सवलती आसून लेगीत लोकां कडल्यान ताका प्रतिसाद मेळना अशें वक्तव्य पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हाणें केलां. सौर उर्जेचो उपयोग करून विजेच्या उपेगात उणाव करपाक जाता मात ह्या पर्याया कडेन गोंयकार दुर्लक्ष करता अशें ताणें सांगिल्लें आसा. ते गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्यावरण परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयताले. The system says that you cannot have coal generating emission plants in the state of Goa, where if you find that entire world or the entire country, where 80-85% of the energy we consume is from emission of carbon footprints, putting in burning of coal. When this comes and you don't bring in the power grids down in the system, how do we go about it? And as part of the power ministry then,
and as part of Environment Minister, I said, let us be a little different and see to how, as individuals who always ponder and say that we have to support the environment, I introduced a 50% subsidy scheme for solar power for individual domestic households, where you could come on board and take 50% from the state government to show its support to the environmental needs. But unfortunately, I'm very open today. I thought we as goals would be the first to jump on, but I did not get that sort of support. But I have found many people saying that you should not bring the grid down, and other people start asking why you cannot give 24 hours power to us. So when this starts coming in, how do we go forward? I think we all individuals who are here or in a part of the state and in the country have to have objectives for himself and oneself to see that sustainability development goals are not only the political class goals, but each one of us who are here today have to go towards these sustainable goals. Today, with the new waste to wealth programs, I think we were, as Chairman has said, that in Goa we are a very small state. But even after being a small state, we have our own problems because our state has hardly 15-16 lakh population. But we have almost 15 to 20 times the population where people from other states, countries come to visit our state. And then comes the problems of waste. Because we have a system of tackling our waste in a systematic fashion. But ultimately when we have 20 times our population, then comes the problem, how do we tackle? And that is why, if you see the scheme where he has put Govardhan scheme, where 500 new waste to wealth plants under the Govardhan galvanizing organic bio-agro resource done is what he has focused on. Now looking at all these things, I think we are in the safe leadership of the Honorable Prime Minister, where his visions and goals is when he makes statements globally, where we are going to have, like he says that if we have a lot of things for us to ponder, and 2070 is the achievement for the goals which we all will be speaking of. 2027 मेरेन देशातल्या सिकल सेल एनिमिया हे दुयेंस नाच करपा खातीर केंद्र सरकारान पावलां उखल्ल्यात. बुधवारा जाल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सिकल सेल एनिमिया निर्मुलना खातीर खासा निधीची तरतूद केला. भारतात 19 राज्यांनी सिकल सेल एनिमियाचे दुयेंती आसून दर वर्सा आदिवासी समाजातल्या हजारांनी भुरगीं आनी बायलांक ह्या दुयेंसाक लागून मरण येता. सिकल सेल एनिमिया म्हळ्यार रक्ताच्या पेशींनी सापडपी, खासा करून तांबड्या रक्ताच्या पेशींक जावपी विकार. ज्या हिमोग्लोबिनात सिकल सेल एनिमिया आसता त्यो तांबड्यो रक्ताच्यो पेशी कडक आनी चिकट जातात, जाका लागून तांबड्या रक्ताच्यो पेशी मरपाक लागतात आनी तो मनीसूय सोंपता. हे दुयेंस खासा करून 40 वर्सां पिराये सकयल्या अनुसूचित जमातींतल्या लोकां मदीं सापडटा. ह्या विकाराचे दुयेंती सापडपी भारत हो दुसऱ्या क्रमांकावयलो देश अशें अभ्यासकांचें म्हणणें. ते खातीरच सरकारान ही पावलां उखल्ल्यात. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. 2016 ते 2018 ह्या वर्सांनी आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान लोकांची ह्या दुयेंसा खातीर तपासणी केली. ह्या तपासणे प्रमाण 1,13,83,664 लोकांची तपासणी केली. तातूंतले सुमार 8.75% म्हळ्यार 9,96,368 लोक दुयेंती सापडले. जातूंतल्या 9,49,057 लोकां मदीं ह्या दुयेंसाचे गुण आढळटात, जाल्यार 47,311 लोक ह्या दुयेंसाक बळी पडल्यात. मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें. इट्स नॉट ओनली इकॉनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्युमेन बजट. हे खुबशे कोणी अशेचे दुयेंस आसता म्हटल्यार ते एकाच फॅमिलीन चलता. सो इंटर फॅमिली रिलीजन, इंटर फॅमिली मॅरेजीस जायत जाल्यार ते चड जाता. सो हेका लागून ते एका एका कम्युनिटीन खूब आसता. म्हणून भारतान अशे थोडे ट्रायबल कम्युनिटी आसा, थंय खूब 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 प्रकारान आसा.
अशे आनीकूय थोडे ब्लडाचे प्रकार आसतात, जशे थॅलेसेमिया म्हटल्यार, हिमोफिलिया म्हटल्यार ब्लिडींग जावप एकदम चड, ह्या सगळ्या डिजीजाचेर मात करपाक जाय. आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट आसा 1947 2047 म्हणजे 100 वर्सां आमच्या इंडिपेंडन्स जातकूर इरेडिकेट जावपाचो, तर बरी गजाल. आनी ताका समज बजेटान थोडे आनीक पयशे एलोकेट केले जाल्यार अशे सगळ्याच क्रोनीक दुयेंस आसा तांकां सगळ्यांक एका बजेटरी प्रोविजन करचे आनी सगळे हे जे कितें पिडीत लोक आसा तेंची पिडीत फुडें सोडोवची असोच प्रयत्न करचो गव्हर्नमेंटान. हीच अपेक्षा आसा आमच्या डॉक्टरा कडल्यान किंवा मेडिकल कम्युनिटी कडल्यान. खासा करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांमदी सापडलेलो हो विकार प्रामुख्यान देशातल्या 19 राज्यांनी सापडटा. गोंयांत लेगीत सिकल सेल एनिमियाचे दुयेंती आसात. देखूनच 200 जिल्ह्यातल्या 7 कोटी लोकांची तपासणी करतले अशें केंद्र सरकारान जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ओशेल शिवोले क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिवसाच्या निमतान गांवांतल्या 125 बायलांनी बिरेस्तार देवळाकडे येवन जोडवे पेटवून दिवजां मनायली. गांवांतली बायलां देवळा भोंवतणी दिवजाच्यो 5 भोंवतणी मारता. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जाता. केळ्यांच्या फुलांनी सबंद देवूळ सजयतात आनी रातची देवाची पालखी लेगीत थंय काडटात. अयोध्येत बांदपात येवपी राम मंदिरांतल्या श्रीराम आनी सीतेच्या मुर्ते खातीर लागपी खासा शाळीग्राम फातर नेपाळच्यान हाडिल्ले आसा. नेपाळांतल्या गंडकी न्हंयेच्या पात्रांतल्यान सुमार 30 टन आनी 14 ते 15 टन वजनाचे फातर श्रीराम आनी सीतेच्या मुर्तेच्या बांदकामा खातीर वापरपाक अपेक्षीत आसा. नेपाळ काली गंडकी नांवाचो घसघसो आसा. दामोदर कुडा सावन उदेता आनी गणेशावर धाम गंडकी सावन सुमार 85 किलोमीटर उत्तरे कडेन वता. हे दोनूय फातर थंयच्यान हाडल्यात. हे थळ दर्या पासत 6000 फूट उंचायेचेर आसा. ते करोडो वर्सां पोरणे आसा अशें लोक म्हणटा. ह्या फातराचेर कोरिल्ली श्रीरामाची ल्हान आसतनाची मुर्ती राम मंदिराच्या गर्भकुडींतूच दवरतले. दक्षिण गोंयची लोकसभेची जागा मेळोवपा खातीर भाजपान नेटान तयारी चलयला. ह्या तयारेचो एक भाग म्हणून दक्षिण गोंयचे सगळे भाजपा आमदार आनी कार्यकर्त्यांची बिरेस्तारा कुडचडेच्या रवींद्र भवनात बसका जाली. फाटले फावट लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक दक्षिण गोंयची जागा वगडावची पडिल्ली. ह्या फावट ती कशी मेळोवची ह्या खातीर रणनिती थारावपाच्या दृश्टीन ही बसका म्हत्वाची जावन आशिल्ल्याचे भायल्यांतल्यान आयकुपाक मेळटा. सध्याचो काळ हो ऑनलायन पेमेंटाचो. म्हटल्यार जीपे आनी पेटीएम. ताका लागून सहजपणान नोटी सांबाळनात आनी नाणी तर उणी जायत चल्ल्यात. काळ बदलत गेलो. शेणिल्ल्या पोरण्या चलनाची तुमकां जर म्हायती जाय आसा जाल्यार तुमी कुडचडेच्या शेखर नायक हांगा वचून मेळचें. अशें कित्याक आसा तेंचे कडेन पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. 4 आण्यांक 1919 पणजे मिरामार लायनी 1000 मिटर जागो मेळटालो. हो जावन आसा कुडचडेचो शेखर नायक. दुकानार आयिल्ल्या विक्रेत्यां कडल्यान वेगवेगळे नाणे मेळटाले. तो ते नाणे एकठांय करून दवरितालो. असोच त्याच्या मनात नाणे आनी नोटी एकठांय करपाचो छंद निर्माण जालो. फाटलीं 15-20 वर्सां सावन ताणें 150 देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भोंवडी करून नाणे आनी नोटी एकठांय केल्यात.
1000 किलो नाण्याचो संग्रह ताचे कडेन आसा. पयल्या शेंकड्या सावन आतां मेरेन आशिल्ल्या नाण्याची आनी नोटींचो संग्रह ताचे कडेन आसा. म्हाका हो कॉयन्स कलेक्शन करपाचो छंद 10 वर्सां आसतना हांव कलेक्शन करून रागिल्लो. आतां म्हाका जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं हाका. आनीक आतां तें मागीर चालूच आसा. आतां एक कलेक्शन करतकीर भुरग्यांक दाखोवया स्कुलां अशें म्हणून मना येतकीर आतां मना आयलें हे फॉरेन कॉयन्स सगळे जवळ जवळ 150 कंट्रीजांची फॉरेन कॉयन्स आसा म्हाजे कडेन. तितून भितर अशें आसा थोडे की एक 50 कंट्रीचे की ते सारके ओल्ड 100 years बॅक 90 years बॅक. आनी दुसरें म्हणल्यार युरोप जावचे पयलीं पळय युरोपियन कंट्री आसलेल्यो ते सगळे कंट्रीजां आसात. मागीर युरोप जालो युरो जाले मागीर सगळे कंट्री एकूच पयशे जाले युरो म्हणून. पूण तांचे पयलीं वेगळे वेगळे तेंगे कॉयन्स नोट्स आसलेले ते नोट्स आसात आनी कॉयन्स आसात. जसो जसो काळ बदलत गेलो तशे पयशां मदीं बदल जालो. पूण शेखर नायकान एकठांय केल्ल्या संग्रहांतल्यान आयच्या कितल्याशाच लोकांक पुर्विल्ले नाणे आनी नोटी पळोवपाक मेळटात. ह्या संग्रहाचें प्रदर्शन स्कुलांत महाविद्यालयांत दाखोवन विद्यार्थ्यांक म्हायती दिता. तशेंच आयच्या पिळगेन अशे पुर्विल्ले नाणे पळोवपाक मेळटात. ह्या संग्रहाचो फायदो आयच्या पिळगेक जातलो. म्हाजी एक मॅसेज स्पेशली स्टुडंटांक, तुमी हॉबी करात पूण सांबाळून. एक कॉयन्सां आतां कॉयन्साचेर तुमकां सांगता जावं स्टॅम्प्सांचेर जावं कोणी फस्क करता ताजेर की हातूंकूच तकली उरूं शकता. तेन्ना SSC जायी बसून तुमी एक सादारण अशें करात, चड हितून इनवॉल्व जायनाकात. आफ्टर SSC तुमी तितून सारकी इनवॉल्व जाया आनी तुमची हॉबी फुलयात अशें म्हाका सांगन दिसता भुरग्यांक. आनी तेंच्या आवय बापायक पेरंट्सांक सांगता की तेंकां केन्ना कॉयन्स बी घेवपाक दिया पयशे थोडे दिया तांकां पयशे. कित्याक पयशां बगर कॉयन्स बी घेवंक जायना. आनी इल्ली इल्ली हॉबी तेंगे वाडत गेली कॉयन्साची बी तेन्ना ते वायट कितें करूं वचपाना, हातूंकूच उरतले ही गॅरंटी. अशी हॉबी आसता कॉयन्साची बी. इतलेंच. शेखर नायकान ही सगळीं नाणीं लॅमिनेट शिटांत गुठलावून दवरिल्लीं पळोवपाक मेळटात. इतलेंच न्हय जाल्यार प्रत्येक नाण्याची म्हायती लेगीत ताच्या संग्रहांत पळोवपाक मेळटा. म्हणूनच जितलें म्हत्व पयशांक आसा तितलेंच म्हत्व आयच्या पिळगेन छंदाकय दिवचें अशें शेखर नायकाचें म्हणणें. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गुळेली पंचायत वाठारांतले पैकूळ पुलाचें काम निमणे पावण्यार पावलां. फाटल्या वर्सा सावन मंद गतीत चलपी पैकूळ पुलाचें काम बेगोबेग पुराय जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 वर्सां पयलीं 23 जुलय 2021 दिसा पैकूळ पूल हुंवारांत व्हांवून गेल्लो. देखून थळाव्या लोकांचेर व्हडलें संकश्ट आयलें. पूल नाशिल्ल्यान गांवां मदीं संपर्क खंडीत जाल्लो. उपरांत बेगोबेग पूल दुरुस्त करपाक सुरवात केल्ली. आतांची परिस्थिती पळयत जाल्यार पुलाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां अशें पैकूळ पंचायतीचो पंच संतोशी नायकान सांगलें. सांताक्रूज मतदारसंघा खातीर सेपरेट पुलीस स्टेशन दिवपाक शकना. पुराय क्षमतेचें पुलीस स्टेशन दिवपा खातीर उजान तितले गुन्यांव थंय घडूंक ना. तशेंच सांताक्रूज वाठाराची तितकी लोकसंख्या ना अशें थळावो आमदार रुदल्फ फर्नांडीस हाणें सांगलां. सांताक्रूजाच्या पंचायत वांगड्यांनी हालींच पुराय क्षमतेचें खासा पुलीस स्टेशन सरकारान दिवचें अशी मागणी केल्ली. ह्या मागणे विशीं रुदल्फान जाप दिल्या. विश्वास आसता न्हू हे लोकांक सारकी दोनूय सायडी पळोवन करूंक जाय. कित्याक आहा न्हू जेन्ना पळय हांव भिकोन येयलोलो न्हू तेन्ना फर्स्ट टायम हांवें हिंगा आमच्या IGPच्या फंड गेल्लो आनी हांवें हो फर्स्ट डिमांड घालो की आमकां फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन हिंगा हाडचें म्हणून. कित्याक तेन्ना मामीनूच ते गेल्ले ते प्लॉटाचेर त्या टायमार. आनी जालें कितें तेन्ना IGPन कितें सांगलें म्हाका तुमचें म्हणाल हिंगा पॉप्युलेशन म्हणाल तितलें ना फूल फ्लॅज हाडपाक आनी म्हणाल तितल्यो केसी जावंक जाय. तुमच्यो केसी जावंक जाय म्हणाल दिसाक जावं ते विकाक जावं म्हयन्याक. तेन्ना ते फूल फ्लॅज हाडूंक जाता म्हणाल. हिंगा तितले केसी ना ह्या एरियान. गव्हर्मेंट जाल्यार म्हणून हे ते फूल फ्लॅज घाल्ले जाल्यार पुलीस मारलो आमचे बेकार उरतले. गव्हर्मेंट तो मागीर मारलो म्हाका आपूण मारलो एक सब पुलीस स्टेशन घालता म्हणून गमलें न्हू. आनी तेणें पुलीस स्टेशन हिंगासर घाल्लें. गमलें एक 5 जाण पुलीस थिंगासर आहा गमलें न्हू. आनी ते कंप्लेनी बाग येता आनी तांकां सगळ्याक आतां कोणाचेच तर कितें आहा की कंप्लेन दिवन पासून पुलिसीन हें करूंक ना. जावं कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेणी सांगपाचें न्हू की बाबा पुलीस आमचें आयकना हिंगा आमकां. कित्याक हिंगासर PI हँडल करता. आमकां PI ते हँडल करता
आनी फास्ट एक्शन घेता ते दुसरें कितें सुर्याल म्हणून एक गांव आहा तांकां सेपरेट पुलीस स्टेशन जाय तांकां म्हणटा नाल्यार हिंगा कालाफ्रा पुलीस स्टेशन गेल्यार ते लोक नालो कालाफ्रा येवपाक पडटलें म्हणाल तांकां. कोलवा वाठारांत केजीस प्लेस ह्या नांवान चलपी बेकायदेशीर बार अँड रेस्टॉरंट बेरेस्तारा पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले. केजीस प्लेस ह्या रेस्टॉरंटाच्या धन्यान बेकायदेशीरपणान खात्याच्या सुवातेचेर हे रेस्टॉरंट उबारिल्ले देखून रेस्टॉरंट मातये भरवण केले अशी माहिती पर्यटन खात्याचो पालवी संचालक रॉल्डीन मास्कारेनास हांणी दिला. आयज आमी कोलवा येयल्या सर्वे नंबर 49/1 हे आमच्या गव्हर्मेंट लँडान एनक्रोचमेंट आसा तें डेमोलिश करपाक. एनक्रोचमेंट एक रेस्टॉरंट नेम केजी प्लेस केजी बार अँड रेस्टॉरंट ते आमी आतां डेमोलिश केला एज पर गव्हर्मेंट एप्रुवल. ही आमकां ऑर्डर दिल्या स्पेसिफीक टू डेमोलिश इन सर्वे नंबर 49/1 जे स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करपाक ते आमी आतां डेमोलिश करपाक येयल्या. आतां मी सकाळी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो ऑर्डर ते पयलीं खूब तेंप जाली पयलीं कोर्टान आशिल्लो मॅटर सो कोर्टान ते डिसमीस केले. मागीर नाव एज पर गव्हर्मेंट एप्रुवल वी हॅव टेकन अप द डेमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर. ऑलरेडी लेटर तेका दिला सगळे 5 महिने जाले तेका आमी लेटर बी दिल्ली. पोर्तुगीज काळात मोडिल्ली धार्मीक थळांचे पुनर्बांधणी करपा खातीर 18 देवळांची जाल्यार एक मस्जिदीचो पुनर्बांधणी खातीर अर्ज आयला पूण चर्चीच्या पुनर्बांधणी खातीर एकूय अर्ज येवंक ना अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिला. ह्या सगळ्या अर्जाचे इतिहासीक नजरेंतल्यान तपास केले उपरांतूच ह्या अर्जाक मंजुरी दितले अशें मंत्र्यान सांगलां. आमचे कडेन त्या कमिटी कडेन जी कमिटी स्क्रुटनी कमिटी केल्ली आसा जी टेम्पल्स डिस्ट्रॉय ड्युरींग पोर्तुगीज so they will carry on with their work. They will scrutinize all the requests or the applications those have come to us. They vis-a-vis तांचे claim जे आसा की these temples were destroyed by Portuguese during their rule and तातूंत भितर हिस्ट्री भितर किंवा आर्कायव्जां भितर किंवा कोणाच्या बुकां भितर ताका substance मेळटा if it is getting correlated and if we find any of these records in archives or in any of the books जाल्यार आमी पळयतले आनी ते जाले नंतर करतले. देर वर 19 applications that we received as destroyed temples. 19 temples 18 temples आणि एक mosque आशिल्ले. So the committee is doing their job. The committee was appointed on 23rd and they are regularly sitting, they are regularly visiting also to ascertain that the facts mentioned in those applications. So besides what you are asking me की churches मोडलेले जावं बाकीचे ज्यो गोष्टी आसात ते कोणी रिक्वेस्ट केला. दिस स्कीम वॉज स्पेसिफिकली द चीफ मिनिस्टर अनाउन्स्ड इट्स टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड. सो आय हॅव नो आयडियाज वेदर द चर्चीस जावं बाकीचे जे मॉस्क जावं कितें डिस्ट्रॉय केले जाल्यार सो इट वील गो बॅक टू चीफ मिनिस्टर्स. आय हॅव नॉट रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट ऑर एनी मेमोरेंडम that the churches were destroyed and those are to be taken. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.